आईला तुझीशी बापा मुजा काळी सुटा तुका बुलवसून तुझीशी आईला बापा आशीर्वादी माका बापाय सारख्या मोगान तुझ्या ल्हानपणी हांव वाडटलो संवसारी आशा कुशा सांगतून हांव मोग तुजो विसरून गेलो हांव आयला तुजेशी बापा मुजा काळी सुद्धा पूण तुका बुलवसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वादी म्हाका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सोबे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बालका जेजूच्या भक्तिकानो आज आमकां जेजू क्रिस्त देवाचें उतर कितलें म्हत्वाचें आनी गरजेचें म्हणून ताच्याच उतरा मुखार आमकां समजयता तर तेच उतर आमी आयकोवच्याक त्या उतरा वयर नियाळ करच्याक आमी आज हांगासर आयल्या त्या उतरा मुखार आमकां कितें मेळटा तें उतर आमी कशें स्विकार करता आनी त्या उतरा मुखार आमचें जिवीत कशें परत्यान नवें जाता म्हणल्या विशीं नियाळ करूंक आमकां अवकाश मेळ्ळो आसता आतां आमचे थंय आसली सर अचकतकाय आनी उणेपण ताच्या मुखार दवरया सर पातकांचें बक्षांनी मागया अशें भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां आमी आयतें करया. सांगात म्हणया हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां वो भयणीनो जसो कोणी हांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सरो वायट धरो आनी बरें सरो हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हाका सदांच आमकां बरी सगळ्या दूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदिदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumiyakan प्रार्थया.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुका आमी उलो मारता आमकां पाव. तुमकां कुळदार देखून तुजेर आमी विश्वास दवरता. दयेन आमकां राख, आमची पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर. आनी तुवें बसयलेलें दायज जोडोवंक आमकां संपूर्ण आयतींक आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवें तो करो देम तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेतान राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सबार जनांक सोतूं बापूय जातलोय. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अब्राहाम धरणीर सरपटलो आनी देव तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो सबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय, तुजें नांव अब्राहाम जावंक जायजे. कित्याक हांव तुका सबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो. हांव तुका फळाबरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो. राय तुजे तावन उपजतले, तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशाच्या कडेन संतती तावन संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुज्या संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुज्या संततीक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान अब्राहमा म्हणलें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय आनी तूं तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संतते तावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्परा सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचो आनी ताच्यो आसरो घेया. दीस राताची मुखामोल सोदीत रावा. ताणे केल्ल्या सर्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणे उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. सर्वेस्परा सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्यां बाळांनो, ताणे विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्या नो. सर्वेस्पोर म्हणटा तोच आमचो देव. ताची विधी नियमा अख्ख्या संवसारार चलता. सर्वेस्परा सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्परा सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया.
आज तुमची काळजां दारून करिनाका बगर सर्वेस पडा सोता लो आयका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो जुवाव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता जेजून जुदेवा लागीं म्हळें सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना जुदेवानी ताका म्हळें तुका देवसर लागला म्हणून आतां आमकां स्पश्ट जालें अब्राहम मोन पावलो प्रवादी मोन पावल्यात आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मोन देखचो ना म्हण सांगताय तूं कितें मोन पावल्या आमच्या बापा अब्राहमा प्रास व्हरतो गाय प्रवादी मोन पावले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय जेजून जाप दिली हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीक मोल ना म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा त्या बापाकच तो आमचो देव म्हणून तुमी म्हणटात तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखता आनी हांव ताका वळखना म्हण जाल्यार तुमचे बरीच हांवूय फटकिरो जायना पूण ताका हांव वळखता आनी ताचें उतरय पाळटा तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी संतोश जालो ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो तितल्यार जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सायद जावंक नात तुवें अब्राहम पळयलां कितें जेजून ताका म्हळें सतच हांव तुमकां सांगता अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा तवळ तांणी ताका मारूंक फातर विंचलें पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सर गेलो देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता ताका हांव वळखता आनी ताचें उतरय पाळटा जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भयणी आनी भावां साबार 50 वर्सां आदीं हांव नेणटलो भुरगो आमच्या व्हडलें घराणें आमी सोर सांगा ताका तुकुटपद आसल्या आप व्हडली माय आनी सोर बाप्पू मावश्यो आनी तांची बरोबर भुरगीं आनी हांव एकलो नेणटलो त्या वेळार सगळें सांजेचें काम ह्या कामाचे जबाबदारी आबान घेवची असलें म्हणजे मागण्याची जबाबदारी हर एक दीस सांजेर आबान आपोवचें आसलें सगळ्यांक पूण मागणें करचे पयलें ताचे 2 संवय आसले पयल्यान पयलें तुजें सगळें काम जालें ताका विचारूंक आसा सगळें बापूंक आबाक म्हजो बाबी आसलो तो जाल्यार सांगल्या उपरांत दुसरें सवाल कुजनाचें सर काम जालें
वय तर जाले मोडल्या उपरांतच हांगास आब मागणे करूंक मुखेलपण घेता. जर तर कितें म्हणे आवाज आयकलो आबान मागणे सुरू केल्यार बंद. सगळें काम जायचे नावून जायचे उपरांत कुजनाचो आवाज बंद जायचे. ताच्या उपरांत आबान मागणें सुरू करचें आसलें. पूण म्हाका त्या वेळार कितेंच कळीत नासलें. हांव नणटलो भुरगो. पूण मागणें जाल्या उपरांत हर एक दीस आबान एक एकल्या बापोक या मावशेक विचारचें आसलें वांजेल वचूंक. थोडे फावटी लांब मागणें जाल्यार प्रत्येक दिसा म्हजो बाब आज वांजेल नाका न्हू गत रावचें वांजेल हरसो ना. कितें रे आज देंवसार लागला रे तुका खंयसर आसा वांजेल देखून वांजेल हाडिजे वांजेल वाचजे. आनी जर तर वांजेल वाचतना तर फावटी आमसरान पटापटा म्हण वाचूंक गेल्यार राव रे राव रे राव रे परतून वाच म्हळ्या परतून वाच. ही काणी न्ही हे नॉवेल न्ही देवाचें उतर. देखून हांव ल्हान आसतना परतून परतून आबान बाबाक या बापूक परतून वाच म्हणचे म्हाका समजूं नासलें काय लागी म्हणून. म्हळ्यार ताका इस्कॉल वचूंक सुरू करूं ना म्हणल्यार नंतर भुरगो. पूण आबू त्याच वेळार ताका शिकप नासलें तरी देवाचें उतर कितलें म्हत्वाचें कितलें गरजेचें म्हणून तो समजलो. आनी जर तर फास्ट वाचलें आमसरान वाचलें तें वाक्य सारकें जावना तें वाक्य समजवना परत सांगून समजोवचे प्रमाणे आयकोवचे प्रमाणे अर्थ जमचे प्रमाणे तांकां सांगतलो. तर त्या काळार आबान तशें म्हणल्यांत आज म्हाका बसून नियाल करतना समजता की कितें आजुनूय आमगेर तें मागणें चलोन आसा आनी वांजेले वचून आसा. आबूय ना बापूय ना तरी तें वंश पारंपर्य म्हणटात बोळे तें आजुनूय चलोन आसा. कित्याक त्या काळांत जे कितें तांणी चिंतलें हातूंत कितें गे म्हत्वाचें आसा कितें गे लिपोवन आसा कितें गरजेचें आसा जर तर तें आमी सारक्या रितीन पाळलें सारक्या रितीन समजलें तर थंयसर आमकां मुखार वचूंक सलयसाय जाता. वय त्या वेळार म्हाका समजोवना हांव नंतर भुरगो जाल्या उपरांत व्हड जावन येता 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 आनी इगर्जे वचूंक सुरू जाल्या उपरांत दुतोने आयकूंक सुरू जाल्या उपरांत तें उतर कितलें गरजेचें म्हणून म्हाकाय पसंद जालें मात्र न्ही समजलें मात्र न्ही तें हेरांकी दिसे म्हणलें म्हज्या मोतींत आयलें. वय तर आज तसो जेजू क्रिस्त आमचो सर्वस्व बापोय भोव आपुरबाय म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हणजे उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. हे तितकेशें हास्य आसपात बरें बघता वय गी न्ही कितें गी पिशा बरें असलें बरें बघता वय गी न्ही देवाचें उतर वाचर आनी तो मरण पावचो ना मरण देखचो ना. चिंता खंडीत तशें जाल्यार तर हारियक पवित्र पुस्तक घेवन सदांय वाचता आसलो म्हाका मरोंक नाका म्हाका जिवंत आसोंक जाय कितलीं वर्सां जाल्यार वरना असले चिंता वाचतले वय गी न्ही. जर ह्या अर्थान आमी समजलें तर जो कोण म्हणजे उतर पाळटा या वाचता वा आयकता ताका मरण ना. आमी दिसा कितले वटे उतर वाचता आसल्यार सकाळीं दनपारां सांजेर कित्याक हांव देवाचें उतर वाचता म्हाका मरण ना वय गी न्ही. म्हाका बाबांनी भयणी करता आसल्या हांव वय गी न्ही. आतां म्हाका एक पिडा आयले जर तर म्हाका आस्पत्रे गेल्यार गूण मेळटा म्हणून हांव कितले फावटी जाल्यार डाक्टर अशें वचून तयार आसा कित्याक हांव गूण जाता हांव बरो जाता. जर तर म्हाका कळीत नासलें हांव बरो जायना गूण जायना हांव येता आसलो गे आनी कितले फावटी वचून लागता तें. थोडे फावटी अपॉयंटमेंट दिता तुका 10 वरां म्हणून 10 वरां दिवपाक गेल्यार डॉक्टर आनी की थोडे फावटी येवना या आनी कोणी पेशंट भितर आसा तूं कितें बसताय राखून रावताय. तुका दुसरें काम आसल्यार तुजे भलायके निमती तुका बरें जायल्या निमती तूं राखून रावताय कित्याक तुका बरें जायचें देखून तूं परत 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 वेताय. पूण आज जेजू म्हणटा जो कोण म्हणजे उतर आयकता आनी पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. हे आयकून जुदेवाक कितें गे मांड्याक मारले बरें जालें
हो का ते तुका म्हणटा ताणें म्हणलें तुका देवसार लागला म्हणून कितें दुबाव ना म्हणून वय म्हाका त्या वेळार म्हाका समजून आयला आभार म्हणचे असले आमच्या बापूक आनी मावशीक तुमकां देवसार लागला रे वांजेल वसोंक देवाचें उतर वसोंक वय कित्याक केद जाल्यार आमी सुकारी मारता केद जाल्यार आमकां नाका केद जाल्यार आमकां वय थंयसर आमच्या मोतीन काळजान देवसार आयला देखून आमी सुकर मारचें देखून आमी धांवचें आमकां नाका तें देवाचें उतर कित्याक देवाच्या उतरांत एक संदेश आसा तूं हर एक पटी बूक उक्तें कर पवित्र पुस्तक उक्तें कर आनी वास आनी हर एक पटी देव तुज्या काळजांत अंतस्करणांत एक उतर घालता ते उतर जावन आसा तो संदेश इतलो सुलाभ न्ही म्हाज्या मोगाच्या भावांनी भयणी सबार पोटी तुका परतो परतो दोस्ता हें वाचलें आयकलें पूण आतां हांव जियेता गे हांव तें पाळटा गे म्हाका कळीत आसा तें सारकें उतर म्हणून पूण म्हजें जिवीत उपराटे ऑपोजीट तर देखून हांव वाचनातल्यार म्हाका समजना वाचनातल्यार कितें फरक ना कित्याक हांवें वाचूंक ना हांवें आयकूंक ना जालें न्ही सिंपल रिजन सिंपल एक्सक्यूज सिंपल नेब म्हळ्यार हांव वाचयना म्हाका आयकूना समजना देखून आज जेजू क्रिस्त जुदेव म्हणटा आसतना तांकां सोसूंक जावना देखून तुका देवसार लागला म्हणून लागलें वय जर तर कालच्या दिसा तुम्ही वांजेल वाचलो तर या मिसोक आयलो जाल्यार कालचें उतर हें सांगता आसा म्हज्या उतराक तुमी काळ जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजें खरें शिस्त जाल्यार मात्र न्ही तुमी सत जाणा जातल्यात आनी तुमकां सुटका दितलें सुटका मेळटलें सुटका लाभतलें वय देवाच्या उतरा वयर आसा कितें सत आठापण आसा तर सत हांव मानूंक तयार आसा गे तर सत हांव समजूंक तयार आसा गे बरें तर आज जेजू क्रिस्त परत परत त्याच सामला वयर जुदेवांक परत तांकां समजचे परी तांकां परत संदेश दिता शिकवण दिता पूण ते जुदेव सोडून दिनात देखून ताच्या वर्साचे ते करतात तुका आनीक 50 वर्सां जावनात आनी तूं उलयता आमच्या आब्रामा विशीं वय जें कितें हांवें आबा विशीं म्हणलें म्हळ्यार आबा मस्त सबार वर्सां आदी सोडून ते 2 जालें मस्त वर्सां जालें देखून तांणी म्हळें आब्राम केद जाला मरून गेला ताच्या प्राण प्रावधी येयले ते सयत मरून गेल्यात आनी तूं म्हणटाय हांवें ताका पळयलां ताच्या आद दीस हांव आसलो म्हणून और हांव आसा तर कितें मोगाच्या भावांनी भयणे जे कितें सांजो आमच्या आद्यांत पयले आयद्यांत पयले आवास्वार आमी आयकता ते अशें आसा वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो शब्द देवा समय आसलो शब्द देव जावन आसलो आनी सर वस्तू ताचे मार्फत रचन जाल्ल्यो म्हळ्यार थंयसर आमकां कळीत जाता कदळा तावन देवाचे उतरांत देव आसा ताचे हाजी पण तुका आनी म्हाका मेळटा म्हणून थंयसर आमकां कळीत जाता पूण ह्या जुदेव म्हाका समजूंक ना जुदेवांक कळीत जावना वय तर मोगाच्या भावांनी भयणी फकत हे देवाचे उतर इतलें गरजेचें इतलें महात्म्याचें जाल्यार तर हांव आनी तूं हे देवाचें उतर कशें मानून घेता हांव आनी तूं हे देवाचें उतर कशें समजता जाल्यार जेरेमाया अध्याय 20:3 वोल 20:8 अशें म्हणटा जाका म्हजें उतर मेळ्ळां तो तें उतर प्रामाणीकपणान सांगता आनी पाळटा म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय गे तें काडपा व्हरतलें हातोड्या सारकें न्हय गाय वय उलयता सर्वेस्पर वळय जेरेमियानी तें समजून घेतलें उपरांत सांत पावलो तिमोथीक दुसऱ्या पत्रांत अशें म्हणटा देवाचो शब्द गाजय सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत सदांच मग्न जा सोर सोंसणीकान तितून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय उपरांत जेरेमिया अध्याय 1:4 अशें म्हणटा सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें आवयच्या कुसव्यांत तुका रसची आनी तुजी म्हाका रसच्या आदी
तुजी म्हाका वळख जाय आसली. तूं जल्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. होय, जर तर पवित्र पुस्तकां आमी वाचतना तर विविध जाग्यार देवाचे उतर कितले म्हत्वाचे, त्या उतरा मुखांतर तुका आनी म्हाका कितें मेळटा आनी कशें म्हजें जिवीत तें अस्कतकान बरयल्लें, या कसलें उणेपण आसलें परत तें तिदवून, परत तें सारकें करून, परत आनी एक अवकाश घेवंक तें फावो जाल्लें आसता, तर आमी कितें करता? वय, तें आमी चिंतूंक जाय. थोडे फावटी लांब वांजेल आसा म्हूण सांगून आमी मोट्ट वाचून घेता, एक वाक्य 2 वाक्य, कांय फरक ना. कित्याक जर तर त्या वाचपांतले तुका संदेश फावो जालो, त्या वाचपांत देव या जेजू क्रिस्त तुका कितें सांगता, त्या वाचपा मुखांतर तुजें जिवीत तुवें कशें बरें करूं जाय, तर खंडीत ते एक वाक्य जावं दी, एक अध्याय जावं दी, या सगळो वांजेल जावं दी, ताका फरक ना. कित्याक तुवें हर एक दीस देवाचें उतर म्हजें जावन आसा मूळ हातेर, म्हज्या जिवनांत, म्हज्या पैनांत, म्हज्या मिसवांत तर घेता, तर तें उतर सदांच पाळटाय. कित्याक तांतो आसा सर्वस्व, तांत मेळटा सगळें जिवीत. पूण फकत त्या उतरा प्रमाणे घेवचें नाका. कशें जुदेवानी सवाल केलें तशें न्ही, बागार हें उतर दैवीक उतर, आत्मीक उतर. तें दैवीक उतर म्हज्या काळजां रावोंक जाय, काळजां रोबोंक जाय, आनी तें दैवीक उतर तुका मुखार वाट दाखोवंक जाय. तेन्ना त्या उतरांक अर्थ आसा. फकत तुवें वाचलें तशें घेतलाय, तुका कितेंच जावचें ना मोगाच्या भावानी भयणी. परिवर्तन जावचें ना. कित्याक तुवें आसलें तशें घेतलां. जेजून तशें म्हणून ना. कित्याक मेल्ल्यांक जल्माल्या हर एकल्याक व्हरोंक आसा, तें आमी जाणा. देखून देवाचें उतर खंयचें म्हण आमी समजून घेवचें, तें दैवीक उतर, आत्मीक उतर. तर ह्या प्राचीन काळार हो एक अवकाश तुका आनी म्हाका दिल्लो आसता. आमी कशें आमचें जिवीत परत एक फावटी त्याच उतरा वयर मानून हाडचें, त्याच उतरा वयर आमी परत आमचें जिवीत नवें करचें, आनी त्याच उतरा मुखांतर आमचो भावार्थ आनी बरो असो जेजू ते लागसार वेचर वचोवंक कशें आमी मेट काडचें, चिंतून पळोवया. Pupungi Papa munduku wangsu waindaka pulansu pulang cha mangransu utam cha mugasu Pupungi Papa mukal sasu service putiwa srishti resnara Bitui kau tuka munduku wansu Muncha jawam ran kilo pritu endilo Agni pushan satunu Pupungi Papa munduku wansu Waindaka pulansu Pulang cha waurasu, utam cha mogasu, Pupungi Papa mukal sasu. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुका हो यज्ञ समर्पिता, ताचेर तुजी दयाळ दीस घाल. ताचे वरवीं आमचीं काळजां आनी आमचे जिणेचे साल बदल आनी सगळ्या संवसारांत तुजे सोडवण पावय.
हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसून तुमच्याय सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा, सर काळे आनी सर थंय आमी तुका दिन वाचोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दिताना अवगुणांचें तूं बोल मारताय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्यास जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे सांगाती आमचें ताळें मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणचें. तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगून परगटुया. सोम्याची सूं तुझे मरण आमी समारंता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी करता. तुझ्या येण्या सोम्याचे सूं आमी अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सोबतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागावंत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो व्हरून मेल्ल्यान ते आमच्या वामणीचे काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टकर्त्यांत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या फजोरीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेत शांती दया कर म्हणून मागता
आमकां आमरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मता आनी सर काळी तुका बराबर सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. त्यांचं जेजून दिलें भोव आपुरबाचें उतर जिवीत करच्याक आनी आमचें जिवीत बरें करच्याक ताणें शिकयल्या मागण्या मुखांतर परत नवो निर्धार घेवया. आमी भक्तिमान सांगात म्हणया आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो प्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां मोगस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवास्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो अशें नात्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. समया जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या दमता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसब्याच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचें सोवें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. माय मोग असो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप आमची काबूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणा आपयल्यान ते सुभागे. म्हाका पवनाच पुढच्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तूं
तू ये जेजू मोठ्या काळजात ये तू ये पिडार करून तू ये तुझे समोर आल्या तुका लागून रावल्या लागी तू वेगी लागी तू वेगी Sauna saibusman Kalau pois daunau so Mona kalog nivram Aman shivit laboso Uswar fakai shivit labai Sergini Vasat Uswar pakai jivit labai Sergini Vasat pawan Jesu tu ye Jesu moठ्या काळजात ये तू ये पिडार करून तू तुझे समोर आल्या तुका लागून रावल्या लागी तू वेगी लागी तू वेगी प्रार्थया कोणवळ्या बापा आमच्या आत्मीक पोषणाक तूं आमकां जेजूचे महासन रगत दिताय हें सोडून जे देणे घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या ताचे वरवीं सरकार तुज्या सस्ते जिवितांत आमकां वांटो दे म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो येवन सो आयतार रामा सो आयतार हांगासर सकाळीं पयले मीस 6 वरार जाल्ले उपरांत सकाळीं 7 वरार आमी राम बेंजार करतले आनी उपरांत पुरुषावार ह्या देव मंदिराक येवन दुसरे मीस आमी प्रारंभ करतले त्या देखून दुसरे मिसाक कोण येतात तांणी इल्ले बेगीनच पयलेच येवचें 7 वरार हांगासर येवचें. एप्रिलाची 3 आनी 4 तारीख सोमार आनी मंगळार भाग्यवंत हप्त्याचे प्रमुख दीस आमच्या देव मंदिरांत 40 वरांचे आराधन युकरिस्ताचें आराधन आमी आसा करता. एप्रिलाची 3 तारीख सोमार सकाळी 5 वरार हें आराधन प्रारंभ जावन एप्रिलाची 4 तारीख सांजेर 10 वरार रातीन 10 वरार हें आराधन आखेर जातलें. त्या देखून तुमकां वेळ आसल्या प्रमाणे हांगासर येयात. थोडो वेळ ह्या भाग्यवंत हप्त्यान जेजू लागीं आमी करसुया. जेजूचे मिस्तेर आमी नियाळचो हो वेळ. त्या देखून थोडो वेळ पुणी हांगासर येवन सुमे जेजूक आमी आराधन करया. खरेंच मातसो काळ एक भाग्यवंत काळ जावन आसा आनी प्रत्येक जावन उपास जिन्सवार दान धर्म करचो हो वेळ. आज ह्या आराधनाच्या पयले आमचे मदें बाप विलियम आमचो कार्मेल इतिहासाक हांगासर आसतले. आपल्या मिसांव वावराच्या विशयांत 1-2-3 मिनटाच्या विशयांत उलयतले आनी
ह्या करेजमाची खंयची जाल्यार तुमकां एक दान धर्म दिवंक जाय, तुमचे खंयचे एक बऱ्या कामा खातीर कांय तुमचो हात मेळोवंक जाय तर मीस जाले उपरांत तुमचो आदार आमच्या फादर विलियमाक तुमी दिवचो. मिसांव गांवांत आपलो वावर ते दिवन आसात. इन्फंट जीसस श्राइन ग्लोब ट्रॅव्हल्स सांगाता कडसून मे म्हयन्यांत इस्रायल गांवांक आनी तशेंच युरोप गांवांक पवित्र पयण आमी आसा करता. जर तर कोणाक येवचो मन आसा तर 3 वराक तुमी आमच्या ऑफिसाक मेळचे आनी 3 वर स्विकार करचो. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे आशिर्वादां. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. दायकन बसा. अगचना तुमकां सोमेस्तान बरो दीस आशेता. सकाळी जे पयले मीस जाल्ले तुमचे रटवळे आसात त्या देखून थोडोसो वेळ हांव तुमचे तांकां नेवंक आशेता. जगळूर दावणगेरे जिल्ल्याचे जगळूर तालुक्यात आमचे मिसांव वावर जावन आसा आनी ताची ल्हानशी झळक तुमकां आमी आतां PPTचेर दाखोवंक आसा. सगळ्या तालुक्यांत 2 कथोलीक कुटुंबां आमचे थंय आसात. पूण आज देवाच्या उतरावशांत आमी नियाळ केल्लो. देवाचें उतर आज सगळ्या तालुक्याच्या सकट अक्रिस्तांवांक पावलां म्हणून संतोश पावता. आनी हाका कारण खाली आमी करच्या सेवेचो प्रभाव जावन आसा. त्या देखून आनी जायत्या जाणांनी आमकां येदोळसो आमकां आदार दिल्ल्या गांवांत अभिनंदन पटयता आसतना आज आयच्या दिसा जें कितें आमी आमच्या पेल्या खातीर करूंक आशेता. कुशेचें दान कितें मेळटा तें आमी काणयोवंक आज हांगासर आमी आयल्या. जायते रितीची कामां आमची जातात. जायती दोळ्यांची कॅम्पां डेंटलाचे हेल्था विशयांत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विशयांत विमेन एम्पावरमेंट तशेंच दुबळ्या भुरग्यांक शिकपा विशयांत. त्या देखून ताच्या विशयांत चड माहेत हांव उलोवंक वचना. बदलाक ल्हानशी PPT केल्या ती तुमी पळोवची. आनीक जें कितें तुमकां खुशी भोगता तर तुमचो आदार आमकां तुमी दिवचो.
तुमकां बँक डिटेल्स जाय जाल्यार बाईसर तुमकां ब्रोशरां मेळटली आनी तुमच्या कुशेचे सगळे पेस्तां जामसर हांगासर आमचे 2 कानिकेचे डब्बे आसतले. तुमचे कुशेचे दान दिया आनी दुबळ्या एकट्याच्या सेवा करूंक आमकां आदार या. हो अवकाश करिल्ल्या सुपिरियर आनीक मदर वेलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां समेस्तांक बळका जेजूचे आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाप विल्यम तुज्या बऱ्या कामाक प्रत्येक जावन ताणें सांगलें फकत 2 कुटुंबां क्रिस्तांव उरले पुरा कित्याक देवान ताका नेमला एक मिशनरी जावन. तर आमकां कळीत आसा जे असल्या गांवांत वचून देवाचें उतर प्रगट करचें, तांकां बरें करचें. प्रत्येक जाण तांच्या कुटुंबा पासत वावरचें म्हळ्यार तितलें सुलभायचें न्ही. तरी धैर्याचें मेट घेवन ते मुखार सरल्यात आनी तुमी पळयलें जी ते करनासात म्हणून. तर तसो बाळग जेजू ताच्या मिसावांत ताका सर रितीनी बेसावण दिवन दी, बरी भलायकी दिवन दी. तशेंच जो कोण ताचे तावन बरें जोडटा तांकांय ते देवाचे आशिर्वाद फावो जावन दी म्हणून ह्या नव्या वेळार आमी मागून घेवया. प्रागाच्या बालका जेजूचें नवेन. सगळ्या गरजांचो वंशा पावलो, पिडा गुणकन देवी वयस मले म्हाका फाव जाले. नाजाल्यार शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो. गरजांचो पावता प्रागाचो जेजू बरो म्हणटा तितलो चड तूं मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आतां आमची सर ते सवा विनवण्यो जेजू बाळका मुखार दवरयात. प्रत्येक जाण हांगासर सबार ते सवा आयिल्ली आसता. जेजू जाणा ही सर ते सवा आनी तुमचें काळीज तुमचें अंतस्करण तो जाणा. आनी सांगात ह्या ते सवा सांगी बाप विल्यम पासत आमी मागया ताच्या मिसावा पासत ताच्या कामा पासत. तसो जेजू ताका आपयलो तो ताका सर संगतीन बेसान बरोवन त्या लोकांक बरें करच्या इराद्यान आनी मेट काडिल्लें आसता ताका सांबाळून व्हरून दी. आनी तुमची सर कुटुंबाची ते सावा वा युक्तीक ते सावा. आनी साबार जाणांक खंयसर कश्टांत आसात, आस्पत्रेंत आसात, पिड्यांत आसात. ह्या सर्वांक तसो बाळग जेजू आशिर्वाद दिवन दी, तांकां घटाय दिवन दी, देर दिवन दी आनी तशेंच तांचे थंय बरो असो आसूं दी. सांगता म्हणया हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी आत्मकारा उपराम केले आसता सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संकट येवं, तुझी कशी जगात आसा तशी संवसारांत. आमचो दिसपट्टो ग्रास संकाळी आनी आमची सुचयल्या अक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळी करून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां नमान मरिये आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशें सगळ्यात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या मागता तशें आमचे पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां दवर. नमान बरये सांगता आमी Begin Maria devace piaga आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशें सगळ्यात जाता तशें संवसारांत. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या मागता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिवं नाका.
Naman beriye kurban berlei seperti sangkata setiap itu sesudah anda sedang fall usi changes so bagian beriye jawab semai amal ani dewa soput menizala Mahima Bapa ni Putra ni Pavitra Atma Jezubalka Jezubalka Mahima Bapa ni Putra ni Pavitra Atma Jezubalka Jezubalka Mahima Bapa ni Putra ni Pavitra Atma Jezubalka 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 ke magne ya aja pada Jezubalka karena kau sendiri kejis kalmon demokrasi porani mak jadi lebih motin baru lewat kalis amke magne sekali ya tinggal mati berpa amkandi ada terus kena respon jika mau kau ni berjuang kita Bapa ni perintah kesangkata kami tegak आता एक घडी पर जेजून केल्या सर उपकारापासून ताका अर्गां दिवया विविध संगतेनी विविध संदर्भार विविध वेळार आमकां ताणें राखलां सांबाळ्ळां आनी आमी मागिल्लें आमकां ताणें हाण दिलां ह्या सर संगती पासून आमी ताका अर्गां दिवया Harga magne e bo udar balog Jesu anan sarpata ya jawara bukar kate amin jai kabata amin jika kulti yang diwarna itu dalam sayang sode rastaran sambalna am jisak ne patya ne tuje nabe bawta jaja pachai mage marifat jibak segala vistarondi ne kristan panakam mandi kalna tele debe mazal jodondi बालका जेजूचे आशीर्वाद घेऊया स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दी जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सगळ्यां जियेता राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन मागता तुमकां समेस्तांक एक बागी दीस जेजू बाळका इमानुएला तुझे चरणी आमी दिव्यांनी पडल्या तुका मी वर्सिता तुझी नामर्मिता तुझ्या मुद्रा प्रकाश लोकादार मागता जेजू बाळका इमानुएला मुगे उदरीचन घेतलो शिकोणाची माणिक चालू देवाक मानून वाढलोय प्रियांग पावलोय दैविक सन्मायन तूं बोललो जेजू बाळका इमानुएला तुझे चरणी आमी दिव्यांनी पडल्या तुका मी वर्सिता तुझी नामर्मिता तुझ्या उतरा प्रकाश लोक आधार मागता जेजू बाळका इमानुएला मुखार पुत्रा सोबे हांव ख्वार मोरयाची वाती आमकां बापाचे पुत्राचे